नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पयल्या गोंय वेवसायीक सुरक्षा आनी भलायकी एक्सपो परिशदेचें उक्तावण केलें. 3 दिसांची ही परिशद बांबोळे डॉ. श्यामाप्रसाद इंडोर स्टेडियमाचेर जाता. हे वेळार फॅक्टरी आनी बॉयलर खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार, खात्याचे सचीव तशेंच हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. Factories and boilers, and there is factory safety हाजे एक्झिबिशन जायला 3 दिसांचो जो सेमिनार जायला सगळ्यात तरी कॉर्डिनेट करता आमचे फॅक्टरीज एंड बॉयलर मिनिस्टर मिस्टर निलकंठ हळर्णकर and the entire team. All over the people from India, their factories safety हाजे ते participate जाले. Various industrial safety from the pharma industry, shipbuilding industry, the other industries. And all departments, PWD department, construction electricity department, available केलं. मला दिसता गोंयांतल्या सगळ्या इंडस्ट्रियल सेक्टरांतल्या लोकांनी आमच्या डिपार्टमेंटल सगळ्या लोकांनी एक्झिबिशन यूज पळोवपाची गरज आसा आनी एक्झिबिशन पळयल्या उपरांत ताजो चडांत चड यूज आमी म्हणजे लेबर सेफ्टी आनी पीपल सेफ्टी खातीर कसो करतलो ताजो विचार करून ते इक्विपमेंट यूज हाडपाक जाय. आमी सदांच पळयता की सेफ्टी इक्विपमेंट घेवप ही एकदां इंडस्ट्रियलिस्टाकूय लायबिलिटीज आसता तर ती लायबिलिटी नासून इट एनहान्समेंट इन द वर्क फोर्स म्हणटा तसो. व्यावसायिक सुरक्षा आणि भलायके संबंधान या परिषदेत चर्चा सत्र जातात. तसेच अत्याधुनिक सुरक्षा तंत्रगिन्यान उपकरणां आणि उपायांचे प्रदर्शन ह्या वेळार आयोजित केला. ह्या वेळार फॅक्टरी आणि बॉयलर खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी उलोवप केले. Many of the participants here, we have exhibitors not only from Goa but from neighboring states, and I warmly welcome all. Thank you for coming and showing your new ideas and technologies that can help make our workplace safer. I also welcome all the delegates, students, industry members and professionals who have registered for this seminar. This is a great opportunity to learn new things, meet experts and get useful knowledge that you can take back to your workplaces or studies. This expo and summit is not just an event, it is a platform to learn, correct and work together for better safety and health. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकियाच्या भोंवडेर आसात. आयज तांणी ब्रानिस्लावा हांगा भारत स्लोवाक वेपार मंचाचें उक्तावण केलें. भारत तंत्रगिन्यानाच्या मळार ग्लोबल लीडर म्हूण मुखार सरता. गुंतवणुकी खातीर हेर देश भारताक प्राधान्य दितात अशें राष्ट्रपतींनी हे वेळार उलयतना सांगलें. भारतीय वेपाऱ्यां खातीर स्लोवाकियांत वेपार करपाच्यो खूब संदी आसात अशें त्यो उलयल्यो. दोनूय देशां मदले संबंद आनीक घटमूट करपा विशीं चर्चा जाली अशें तांणी सांगलें. India is undergoing a remarkable transformation, emerging as a global leader in technology, innovation, and sustainable development. We have seen significant success in renewable energy, digital technology, information technology, telecom, auto and auto components, pharma and biotechnology, space, and fintech. The rapid growth in digital infrastructure has put India at the forefront of technological innovation, be it the availability of day-to-day services through mobile and online platforms, of cashless transactions. Digital transformation in every field is rapidly boosting India's development. फुडले विधानसभा वेंचणुकेत भारतीय जनता पक्षाक 52% परस अधिक मतां मेळटलीं अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी म्हळां. हे वेंचणुकेत 27 परस अधिक सुवाती मेळोवपाच्यो आसात आनी ते खातीर कार्यकर्त्यांनी आतांसावनूच तयारी करप गरजेचें अशें तांणी सांगलें. काल पणजे जाल्ल्या उत्तर गोंय सक्रीय कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात ते उलयताले. हे वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, मंत्री आनी आमदार हाजीर आशिल्ले.
भाजप कार्यकर्त्यांनी लोकांमदी वावुरपा वांगडाच सोशल मिडियाचेर सक्रिय रावप तितलेच गरजेचे अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हे वेळार सांगले। सरकाराची उदरगतीची कामां सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावोवपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। सोशल मिडिया हे अशें माध्यम आसा त्या माध्यमांतल्यान आमी कंटिन्युअसली जो आपल्या पार्टीच्या विरोधात उलयता, जो आपल्या मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात उलयता आसत पण तेजेर आपुणूय केन्ना तरी उलोवपाक जाय। आपुणूय केन्ना तरी जे आपल्याक शक्य आसा आमकां सगळेच जाण सोशल मिडियाचेर आसचेना, पण जेंच्यानी आसा त्या सोशल मिडिया वयल्यान तरी ते उलोवपाची गरज आसा। विरोधात जर एखादो टिका करता आसत जाल्यार आपूण पॉझिटिव्ह सायडींतल्यान तरी उलोवपाक जाय। आणि जेन्ना स्टेट लेवला वयले विषय येता तेन्ना स्टेट लेवला वयले तुमी सगळे कार्यकर्ते आसात। हांव तरी म्हणटलो की कार्यकर्त्यांनी 27 निवडून हाडपा खातीर त्या त्या मतदारसंघातले तुम्ही नेते आसात म्हणून तुम्ही आज हांगासर बसलेले आसात। पुराय देशा खातीर वक्फ विधेयक म्हत्वाचें आशिल्ल्यान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वक्फ विधेयकाचेर बरोच वेळ चर्चा जाली। हाका लागून गोंयचे एसटी आरक्षण विधेयक चर्चेत येवपाक पावलें ना अशें राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगले। काल पणजेत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत ते उलयताले। हे वेळार आदले आमदार दयानंद सोपटे हाजीर आशिल्ले। येता त्या पावसाळी अधिवेशनात एसटी आरक्षण विधेयकाचेर चर्चा जावन संमत जातले अशें खासदार तानावडे हांणी सांगले। वक्फ अमेंडमेंट बिल हे जे आसा ह्या बिला भितर दोन्ही हावजा भितर बऱ्या तरेन तेजेर आनी खास करून लोकसभे भितर आमी सकाळी 1 सुरू जाल्ली जे डिस्कशन ते रातचे 2:30 पर्यंत जाले आनी 2:30 मागीर ते पास जाले आनी भारतीय एनडीए जे आसा इंडिया अलायन्साचे 288 मतदान जाले 288 वर्सेस 232 यूपीएचे 232 तांकां वोट मेळ्ळे आनी एनडीए अलायन्स बीजेपी आनी बाकीचे 288 आमकां मतदान जालें। राज्यसभे भितर 3 एप्रिलाक तेचेर डिस्कशन जालें आनी पयले वेळार ते राज्यसभा ही तेचें डिस्कशन दनपारां 1 सुरू जालें ते रातचे 2:30 तेचेर वोटींग जालें। राज्यसभे भितर 128 एनडीए भारतीय जनता पार्टी आनी बाकीचे अलायन्स आनी यूपीए काँग्रेस आनी बाकीचे म्हणून तांकां 95 मतां पडली आनी त्या वेळार दोनूय हावजा भितर बहुमतान ही बिल पास जालें। माधवराव ढवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि कवळे ग्रामपंचायतीन कार्यकर्तृत्व सन्मान भेटयले। लोकांच्या जीवना खातीर वावर केल्ल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या सेवानिवृत्त व्यक्तींचो भोवमान हे वेळार जालो। वकील, शिक्षक, दोतोर, इंजिनियर आणि सरपंच, पंच अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या 230 व्यक्तींचो वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांचे हस्तुकीं भोवमान केलो। सामाजिक कार्य करता आसतना आमच्या नव्या पिढीक तुमचें मार्गदर्शन हे खूब म्हत्वाचें आसा। आतांच आमचो मधुमित्र बाब शमशेरान उलयलो की खंय तरी भुरगे जे कितें करता ते बंद जावपाक हय बंद जावपाक जाय। कारण हे जर आमी आतां करना जाल्यार फुडल्या पिळगेचें नुकसान आमच्या हातान जातलें अशें दिसतालें म्हाका। आमी जरी न केलें तरी तें नुकसान आमच्या अंडर जातलें अशें म्हाका दिसता। आनी त्या खातीर तुमचे लेख जर तुमी दिले आसात ते प्रसिद्ध करपाची जबाबदारी ट्रस्ट आनी ग्रामपंचायत कवळे घेतली अशें हांव नमूद करता, जशें आमी शॉर्ट बांदोडेचे घेतल्या। सो सगळ्यांनी विचारवंत आसा, सगळ्यांनी मार्गदर्शनाचे कितें 2 शब्द घालून ते लेख दिवचे। IPL T20 क्रिकेट सर्तीत आयज रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आणि दिल्ली कॅपिटल्स पंगडा मदीं खेळ जातलो। बंगळुरूंतल्या M चिन्नास्वामी स्टेडियमाचेर सांजे 7:30 वरांचेर हो खेळ जातलो। गुणवळेरेंत दिल्ली कॅपिटल्स 3रे सुवातेर जाल्यार RCB 4थे सुवातेर आसा। मजगतीं काल रातीं जाल्ल्या खेळांत गुजरात टायटन्सान राजस्थान रॉयल्साचेर 58 धांवड्यांनी जैत जोडले। ह्या जैता सांगाताच गुणवळेरेंत गुजरात 1ले सुवातेर पावला जाल्यार राजस्थान पंगड 7वे सुवातेर आसा। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD News पणजी,
फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।